मंत्री कोण मेळपाक आयला पूण हांवें पळयलां की हेच लोक मिडियान आनी सोशल मिडियान खूब उलयतात, खूब गोष्टी स्प्रेड करतात। हांवें तर बीजेपीच्या ऑफिशियल हँडलाचेर पोस्टर पळयला की जे युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता ते खंय भटी मारतात। तयार तळयेच्या देगेर हो प्रोजेक्ट नाच म्हणटा, हे खरें? तुम्ही भटी मारतात का ते भटी मारतात? आणि एकट्या मंत्र्याचो हांवें इंटरव्यू पळयलो। तो मंत्री कोण? रोहन खंवटे। त्या इंटरव्यूआन तो कितें कितें उलयला, पूण एक गोष्ट जी उलयला न्ही ती म्हाका खरें खात्री जायना तो खरें उलयलो काय ना। कित्याक तो म्हणूंक लागलो तो तयार लेख जो आसा पळय न्ही तो कोण वापरता काय ना आपल्याक खबर ना म्हणटा तो। कोण वापरता काय ना तुम्ही चिंतात ना तुम्ही ताची मानसिकता मातशी पळयात। तो कसो चिंतता तो हे जर तळे कोण वापरिना हे तळे माझे म्हणटा तो, ते काबार करपाचे। ह्या सरकाराचो हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। हांका कोण तळे वापरिना अशें दिसता ते काबार करया म्हणटा, हांका रानान कोण वापरिना अशें दिसता हे रान कापून उडया म्हणटा, हांगा दोंगर कोण वापरिना म्हणटा हो कापून उडया म्हणटा। हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। हो सरकार आज गोंयकारा खातीर डेंजरस जाल्लो आसा, आमच्या पर्यावरणा खातीर डेंजरस जाल्लो आसा। सो हांव सगळ्यांक आनी एकदां मागता की तुम्ही हो जो लढो घेतला तो कायम दवरचो। हो जो युनिटी मॉल आसा न्ही ते म्हणटात की हो मोदीजीन धाडला म्हणून, हे म्हाका दिसता मोदीजीक भियेल्या। हय ते म्हणटा की ना सो हांव कितें म्हणटा हांव कितें म्हणटा तुम्ही म्हणटा न्ही की युनिटी मॉल बरो गोंयकारांक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जागो आसतलो, तुम्ही युनिटी मॉल घालात पूण साखळे घालात सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत, परवरी घालात रोहन खंवटेच्या तयार लेखाच्या देगेर घालपाचें ना।